प्रितीच्या भावान भयणो, जेन्ना आमी कसली बरी वस्त करूंक सोदता वा करणी करूंक सोदता आनी चड करून आमच्या क्रिस्ती धर्मांत देखून आमी बरी करूंक सोदता, आमचे सदांच कोण ना कोण कितें आड उलयतलो, कितें वायट करतलोच. आनी एक उदाहरण आमी घेवंक जाता तें म्हणल्यार न्हू मादर तेरेसाचो. मादर तेरेसान ह्या दुबळ्या पासत हेचे कोणाक पिडा रोग जाल्ले मनीस रस्त्यार पडलेले आनी कोण बुकी नासलें ती लोकां पासत न्हू घर बांदलें. आनी जेन्ना ती ही करणी करूंक लागली, ही बरी करणी करूंक लागली, जायतो लोक न्हू तिचेर आड गेलो आनी तिचे शीण करूंक लागले, तिका तिची नीट करूंक लागले आनी ते म्हणूंक लागले की मादर तेरेसा तेची अक्युजेशन घालूंक लागले. म्हणजे कितें, मादर तेरेसा लोकांक कन्वर्ट करूंक सोदता, क्रिस्तांव करूंक सोदता. हें जें ती कितें वावर करता, डेस्टिट्यूट हावस तिणें बांदलेलीं आसतात ती फकत एक कवर कशें दाखोवंक की बरी काम करता म्हणून, आनी अशी तेचेर आरोप घातलेलो. जायती ती बरी करूं, पूण मागीर आमी जाणात शेवटाक फुडें तिची खरें मन आनी खरें इंतेसांव कितें तें जेन्ना लोकांक गमून आयलें, लोक अजाप जालो आनी तिका सगळे सपोर्ट करूंक लागले. मोगाच्या भावान भयणो, असलीच आयज हेच परिस्थिती आमी आयच्या दोनी वाचपांनी पळयता. पयल्या वाचपान आमी पळयलां जेरेमिया प्रवादी, ताकाय ते सगळे सोकला घालूंक सोदतात, ताचे लागींचे इश्ट देखून ताचे तो कितें करता तें ताका सोकला घालूंक सोदतात. आनी आमी पळयता आनी हेंच जेरेमिया प्रवादी देवा लागीं उलयता, देवा लागीं सांगता, आपली सगळीं भावनां तो काडटा. आनी आमी पळयत जाल्यार जेरेमिया प्रवादी आमकां दिसता केन्ना तो कंप्लेनूय करता अशें म्हणून, कितें तो ताका जाय देवान तांकां केस लायलेली, ताचे कोण अपराध्यांक केस लायलेली ताका जाय. पूण आमकां दिसता तो कंप्लेन करता. पूण मोगाच्या भावान भयणो, आमी पळोवंक जाय की कसलीच भावना ती बरी भावना वा वायट भावना आमी देवाच्या म्हऱ्यांत आमी दिवंक जाय, देवाक आमी सांगूंक जाय. आनी तो उक्तेपणीन हें ताचें मागणें तो करता, तर तेंच आमकां ह्या पयल्या वाचपांत तो शिकयता. दुसरें म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो, आयज आमी जेजूचे आनी देवा मदें वचपच आयजूय आमी कंटिन्यू पळयला. ह्या दिसांनी आमी वाचीत आसात आनी आयकत आसात जेजू मदीं आनी देवा मदीं जायतो वचपच जाता. आनी आयजूय आमी पळयता देवानी परतून नव्यान जेजूचे मारूंक फातर काडले. मोगाच्या भावान भयणो, जो आमकां हेंच सांगूंक सोदता की हे फातर काडले ते तांची ती काळजां दाखोवंक, ते जेजूचेर मारूंकूच म्हूण न्हय, पूण ह्या देवाची काळजां ह्या फातरा भाशेन जाल्लीं. ते जेजूक आपणावंक ते तांच्यान नजो जालें, ते ताका पयस दवरूंक सोदताले. आयज ताचेर आरोप घालतात कितें म्हणून, कित्याक ते फातर जेजून इतलीं बरीं कामां केलीं तांच्या मुखार, जायतीं बरीं तांच्या मुखार ताणें देवाच्या आदारान, देवाच्याच पदवेन ताणें कुड्ड्यांक बरें केलें, कोण बेऱ्यांक बरें केलें, कोण थोंट्यांक बरें केलें. आनी हें करुनूय ह्या देवाची काळजां आजून मोग जावंक नात, ह्या देवांक वायट दिसूंक लागलें. मोगाच्या भावान भयणो, हेंच प्रॉब्लम न्हय देव निंदेचेंच, पूण तांकां तेच देवाचोय आतां कितें पॉप्युलॅरिटी देंव जाली. जेजू आयल्लो आसा, सगळे लोक जेजू लागीं वेतात, तेंय तांकां मानिना जालें. आनी हेकाच लागून त्या जेजूचे एक वस्त ते पळयतात आनी आज जेजू आपूण देवाचो पूत म्हणटा म्हूण ते ताचेर आरोप घालतात की तो देव निंदा करता म्हणून. मोगाच्या भावान भयणो, आमी आयज जेजूची खालतिकाय पळयता. जेजू तांकां म्हणटा की तुमी म्हजेर भावार धरिना जाल्यार हांवें जें कितें केलां देवा बाबाच्या आदारान जी कितें करण्यो केल्ल्यो आसात तांचेर तरी तुमी भावार दवरात, तांचेर तें तरी तुमच्या मनांत घेयात म्हणटा. पूण तरी आसतना ते ताका मानून घेवंक तयार नात. आनी कांय जाण जेन्ना जेजू परतून जॉर्दान नदीक जंय बावतीज दितालो थंय वचून रावता तेन्ना
मोगाच्या भावान भयणो जायते लोक ताकाय म्हणटाय बी की जुवान कितें सांगलेलें हांवें मनशा वरी सगळें खरें जालें आनी जायतीं जाणां जेजूचेर भावार दवरतात. आमी आमचे जिविताचेर नदर मारून पळोवया. जायत्या फावटी आमच्या जिवितांत अशेंच कितें जाता, आमचे गळे घराब्यांनी वा आमी खंय काम करतात थंय वा आमचे फिरगोरेन देखून कोणूच दुसरो कोण नवो आयलो आनी तो पॉप्युलर जावंक लागलो, तो सगळ्यां मदीं बरो जावंक लागलो, आमची काळजां केन्ना केन्ना दुखतात आनी आमी त्या मनशाक खालती घालूंक सोदतात. आयज आमकां जेजू म्हणटा की आमी खालती जावन आमी ती पॉप्युलॅरिटी सोदूंक न्हय, पूण आमी देवाचेर भार धरून खालती जावन भिरांतेक फुडो करून मुखार वचूंक गरजेचें आनी त्याच मार्गान चलूंक गरजेचें. पूण दुसऱ्यांक वायट करूंक न्हू, पूण आमची खालती जावन आमी देवाच्या मार्गान चलूंक वचूंक गरजेचें हें आयज जेजू आमकां सांगता. तर मोगाच्या भावान भयणो, आमी ह्या वचपाचें नियाळ करता आसतना आमचें जिवीत, आमचें काळीज देवाचेर आदारून करुया. देवाचेरच आमी आमचो संपूर्ण भार सोडुया, ताचेच आदारान आमचें जिवीत घालुया. तेन्ना आमच्या जिवितांत ज्यो भिरांती येतात, कसलो फुडो करूंक ते आमी सगळें पावची नात, पूण देवाच्याच आदारान ती आमी फुडो करूंक पावतलीं.